तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे आणि आयचो आमचो प्रोग्राम आसा आयचो आमचो जो टॉपिक आसा तो आसा स्पेस फ्लायट मनीस अंतरिक्षात कसो गेलो अंतराळ म्हणजे कितें हें आमी आज पळयतात तर आमी पळयताले की रॉकेट्स जे इन्व्हेंट केले ते रॉबर्ट एच गोडार्ड नावाचो जो सायंटिस्ट आशिल्लो अमेरिकेन हांकां म्हणटात फादर ऑफ मॉडर्न रॉकेटरी हांणी इन द बिगिनींग ऑफ द लास्ट सेंच्युरी रॉकेट्सांचो शोध अमेरिकेत लायिल्लो आतां हांवें निरीक्षा तुका सांगिल्लें याद आसा की आज आमी रॉकेट सायन्सा बद्दल डिस्कस करपाचे आसात इन्व्हेंटर ऑफ रॉकेट्स हाज्या बद्दल तूं आमच्या दर्शकांक कितें तरी स्टोरी प्रिपेअर करून हाडलें तुवें हय हांवें हाडलें आनी हांव ती आमच्या दर्शकांक सांगूंक सोदतां ओके तर आज आमचो जो स्टार टेल्स हो भाग आसा त्या भागात रॉकेट्स ताजे इन्व्हेंटर कोण हाजी स्टोरी आमकां सांगतले निरीक्षा डॉक्टर रॉबर्ट हचिंग गोडार्ड हांकां मॉडर्न रॉकेट सायन्साचे जनक अशें मानतात तांचो जन्म 5 ऑक्टोबर 1882 सालान अमेरिकेन जालो ते प्रिन्स्टन युनिवर्सिटीन शिकताले कॉलेजीन आसतनाच तांणी रॉकेट सायन्साचे खूब प्रयोग केल्ले तांणी अशें सिद्ध केलें की रॉकेटां अंतराळान वातावरणा शिवाय उडपाक शकतात 1919 सालान तांणी अ मेथड ऑफ रिचिंग एक्स्ट्रीम ऑल्टिट्यूड्स हे पुस्तक बरयलें हे पुस्तक आज सुद्दां मॉडर्न रॉकेट सायन्सान श्रेष्ठ मानले वता ऑगस्ट 1945 रॉबर्ट हचिंग मरण पावले आणि तांच्या मरणानंतर कितल्याशा वर्सां उपरांत तांणी इन्व्हेंट केल्ली जी रॉकेट्स आशिल्ली ती अंतराळान गेली चंद्रार वचपी अपोलो मिशन जे आशिल्ले तातूंतली रॉकेटां सुद्दां रॉबर्ट हचिंगान इन्व्हेंट केल्ल्या थियरी प्रमाणेच आशिल्ली तांच्या यादीन नासान अमेरिकान गोडार्ड स्पेस फ्लायट सेंटर उबारला आणि तातून आज पर्यंत अंतरिक्षाचो खूप अभ्यास चलता व्हेरी नाईस स्टोरी रॉबर्ट हचिंग गोडार्ड रॉकेट सायन्साचे जे फादर मानतात फादर ऑफ रॉकेटरी हांच्या बद्दल पळय सुंदर काणी तुमकां निरीक्षान सांगली कळ्ळी तुमकां आता एक मजेची गजाल म्हणजे डॉक्टर गोडार्डाची बायल आशिल्ली न्ही ती व्हिडिओग्राफर आशिल्ली ती व्हिडिओ काडटाली सो पळयात हो इल्लोसो व्हिडिओ तुमकां आवडटलो हो व्हिडिओ रॉबर्ट गोडार्डान कितें काम केलें ताजेर Robert Goddard, the American rocket pioneer, Yankee inventor, dreamer. They called him the Moon Man and laughed. But on his own, he went ahead designing, inventing, and testing. His first proving grounds were on his Aunt Effie's farm in Auburn, Massachusetts. The neighbors complained. With a grant from Daniel Guggenheim, he moved to New Mexico with his wife Esther, who was also his camera woman. Goddard had invented and launched the world's first liquid propellant rocket in 1926. And in the end, he accumulated more than 200 patents for everything from multi-staged rockets to fuel pumps and clustered engines. By the year 1930, his rockets achieved a speed of 500 miles per hour and an altitude of 2,000 feet. This was the year in which the 3 Apollo astronauts were born. Goddard had a vision of the age of space, but the world was too slow to make it happen before his death. Thank you, Robert Goddard, for your inventiveness and perseverance. जे गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर आसा अमेरिकेत सगळ्यांनी एक तरी भेट दिवपा जाय तुम्ही पावल्यात केन्ना अमेरिकेत बसपाचे आसात मे बी आमी एकदा सगळी ट्रिप करून या ओके आमी सगळी या हांगा या गोडार्ड फ्लाइट सेंटरान या आणि थंय खूबशे प्रयोग चलतात ओके कितलेशे प्रयोग अबाउट मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी आणि स्पेस थंय सेंटरान चलतात जशे आमचे अर्थाचे एटमॉस्फियर आसा पॉल्युशन आसा ओझोन होल आसा श्रिंकिंग आयस आसा किंवा स्पेस
सोलार सायन्स आसा, चंद्राचेर गॅलेक्सीज, सोलार सिस्टम, कितलेशे विज्ञान, रॉकेट लॉन्चीस, सॅटेलायट लॉन्चीस, हें सगळें काम डॉक्टर गोडार्ड रिसर्च सेंटरान आज पर्यंत चालू आसा. पूण आमकां आनी तुमकां स्पेशल म्हणजे थंय आशिल्लें सायन्स सेंटर, आनी थंय सगळे स्पेसा बद्दल प्रोग्राम्स चलतात, फिल्म्स असतात, डिस्प्ले असतात. जितले नासान काम केलां स्पेसाचेर सगळें थंय डिस्प्ले करून डॉक्टर गोडार्ड सेंटरान दवरलेलें आसा. Thank you. एरोप्लेन आसा न्ही हय. ते एटमॉस्फियरान उडटा, बरोबर. म्हणून आमकां एटमॉस्फियरान ग्रॅविटी ग्रॅविटी आसा, एअर आसा, प्रेशर आसा, बरोबर. म्हणून ते उडटा. पूण रॉकेटांचें कितें आसा, रॉकेटां खंय वतात? ती स्पेसांत. स्पेसांत कितें आसता? ते ग्रॅविटी ना, फक्त वॅक्यूम. वॅक्यूम आसता. सो वॅक्युमान आतां पळय जी विमानां आसा ती एटमॉस्फियर घेवन उडटात, पण एटमॉस्फियराचो हेल्प घेवन उडटात. पूण रॉकेटां वॅक्युमान वतात. ती कशी वतात? आतां बोमाड्याची जी सकयल एक गांठ सोडली जाल्यार कितें जाता बोमाडो? कितें जाता? फुडें वता. कसो? जे वारें येवपाचो फोर्स आसा ताका कितें म्हणटा? त्या फोर्साक थ्रस्ट म्हणटात. ते बोमाडो फुडें वता. तेच फोर्साक आमी रॉकेटान यूज करतात. थ्रस्ट हो फोर्स यूज करून रॉकेटां अंतराळात उडटात. पूण रॉकेटांक थ्रस्ट आसता आनी सॅटलायट कशें मूव जाता सर? ओके, सॅटेलायट स्पेसान कशी मूव जातात हे एक्चुअली आमचो आयचो विशय न्हय. आयचो विशय कितें आसा आमचो? रॉकेट. ओके, सॅटेलायटांची वेगळीच टॅक्नॉलॉजी आसा. आनी वरत तुका हांव सांगूंक सोदतां की सॅटेलायट स्पेसांत मूव एक्चुअली जायनात. रॉकेटान घालून सॅटेलायटां व्हरून अंतरिक्षात दवरतात. ती थंय प्लेस करतात इन कितें म्हणटात ताका? ऑर्बिट. आनी दे एक्चुअली मूव इन ऑर्बिट. ती ऑर्बिटान मूव करतात. ती आपुणूच थंय फुडें जाय तशी कशी ट्रॅव्हल करनात. ती आमी दवरलेल्या किंवा रॉकेटान दवरलेल्या आनी अर्था वयल्यान कंट्रोल करता त्या ऑर्बिटांतल्यान मूव जातात. ओके, सो तांकां मुद्दम आनी सॅटेलायटांक इंजिन घालपाची गरज आमकां पडना. In a rocket used for going from the Earth to space, the mass that's thrown out is the byproduct of burning a fuel with an oxidizer, usually liquid oxygen. This oxygen is needed just like it is down here on Earth for keeping a flame lit. Together they're called a propellant, since it's ultimately what propels the rocket forward. In a solid fuel rocket, like the two that were on the space shuttle, the propellant is usually a solid cylinder that gradually burns from the inside out, throwing the burnt results out the back. In a liquid fuel rocket, such as one using kerosene and liquid oxygen, the two liquids are mixed together and then burned. An advantage of this over the solid fuel rocket is that it can be turned on or off as needed. Another type of rocket is a hybrid of the two, where the fuel is a solid cylinder again, but an oxidizer is sprayed through the middle of the cylinder. As long as the spray continues, the rocket keeps firing. When the spray is stopped, the rocket stops firing. But that arrangement alone won't always get you as far as you want to go, for example, to the International Space Station. The problem is that a single rocket like this is too heavy to go all the way. So a solution is to make the rocket lighter as it goes up. It will get lighter as more and more propellant is burnt and thrown out the back, but that's not good enough. So a rocket is broken up into multiple stages, sort of like having multiple rockets stacked on top of each other. SpaceX's Falcon 9, for example, has just 2 stages. Once the propellant is used up for the first stage, the whole stage is separated and left to fall back to Earth, usually into the ocean. Then the next stage is started up, and when it runs out of propellant, that one too is thrown away. But there's a problem. Once the rocket gets to space and runs out of propellant, if it's not going fast enough, then the Earth's gravity will eventually slow it down until it stops and falls back again. There are 2 things that fix this problem. The first is that any object set in motion will keep moving unless something else affects that motion. This is Newton's first law, loosely worded. We don't think this way on Earth because there's always something to slow us down. An example is when we throw a ball. The air slows the ball down. But in the space near the Earth, there's very little air, and so once something is set in motion, it'll keep moving for a long time before the few atoms it does run into slow it down enough to require another push. The second thing that's needed to fix the problem is the rocket's speed. We all know what happens when you throw a ball up in the air. The ball falls back down because gravity pulls it back down. But what if you throw it so it goes faster? It'll go further before falling back down. Theoretically, you could even throw it fast enough that by the time it does fall, it'll already be over the horizon. It's even theoretically possible that you could throw it fast enough that it makes a complete circle around the Earth. It would circle around because gravity keeps pulling it toward the Earth. Meanwhile, its forward speed keeps it from being pulled all the way down.
When the speed is just right for the amount of gravity that's pulling on it at that height, then it just keeps circling. And remember, an object in motion keeps its motion unless there's something to slow it down. And in the space near Earth, it takes a while before the very thin atmosphere has a big effect. This is called orbiting, and when you've done it, you're said to have reached orbit, or to be in orbit. And that's how a rocket can run out of propellant and yet stay in space near the Earth without falling back down to the Earth. If you want to go from the Earth directly to the Moon, then you'll need to go even faster. The faster initial push is needed in order to get all the way out of the pull of the Earth's gravity before it can slow you to a stop and pull you back. For example, Astrobotic Technology is planning on using a Falcon 9 rocket to send a lander and rover to the Moon sometime in 2015. It'll still use only 2 stages, but the lander and rover are light enough that that'll be sufficient to do the job. Kind of like the difference between how you can throw a lightweight ball farther than you can throw a heavy one. And that's how a rocket works to send stuff from the surface of the Earth up to space. आम्ही रॉकेटाबद्दल रॉकेटांच्या फ्लायटाबद्दल हिस्ट्रीबद्दल हांवें तुमकां खूब सांगलें कळ्ळें तुमकां कितें कळ्ळें जाल्यार ताका एकूच प्रमाण हांव सदां म्हणटा हांव तुमकां टेस्ट घेतलो जाका म्हणटात आमी एस्ट्रो क्विज पूण म्हाका पयलीं सांगात सगळ्यांत चड कोणाक कळ्ळें म्हाका ओके सुप्रदाक कळ्ळें सुप्रदा एक तूं म्हाका एक काम कर आतां तुवें सगळ्यांत चड कळ्ळें म्हणलां न्ही तुका आज एक काम करचें पडटलें आयचो क्विज तूं घेता रेडी आसा आता म्हजो पयलो प्रश्न तुमकां रॉकेटा बद्दल पयली बूक कोणें बरयल्लें ताचें नांव कितें आशिल्लें हांव सांगता रॉकेटांबद्दल पयलो बूक भारद्वाजान बरयल्लो महर्षी भारद्वाजान आनी ताचें नांव आशिल्लें वैमानीक शास्त्र करेक्ट Correct आन्सर answer. ओके हे प्राइज मेळटा निरीक्षक ओके फुडलो आता म्हजो दुसरो प्रश्न टिपू सुलतानाच्या आर्मीन रॉकेटाक खंय यूज केल्ली म्हाका खबर आसा टिपू सुलतानान बॅटल ऑफ श्रीरंगपट्टम ह्या बॅटलान 1799 रॉकेटांचो उपयोग केल्लो ओके तुका आता म्हजो तिसरो प्रश्न जशें की तुमी सगळीं जाणां खबर आसा न्यूटनाचे 3 लॉ आसता ताचो तिसरो लॉ कोण सांगू शकता म्हाका खबर आसा न्यूटनाचे 3rd लॉ आसा फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन करेक्ट आसा तो आन्सर येस करेक्ट आन्सर घे तुका प्राइज आता म्हजो चवथो प्रश्न रॉकेटाचो इन्व्हेंटर कोण आशिल्लो हांव सांगता डॉक्टर रॉबर्ट गोडार्ड हय ओके डॉक्टर रॉबर्ट गोडार्ड कोण आशिल्लो इन्व्हेंटर ऑफ मॉडर्न Inventor, रॉकेट सायन्स करेक्ट आन्सर तुका इतलो सुप्रदा तुवें इतलो सुंदर क्विज मास्टराचें काम केलां सो एक प्राइज तुकाय बी हांव दिता ओके व्हेरी गुड रॉकेटा बद्दल स्पेस फ्लायटा बद्दल सगळी रॉकेटांची जी हिस्ट्री आसा ताज्या बद्दल आज आमी थोडेशें पळयलें तुमकां हो प्रोग्राम आवडला आसतलो किंवा तुमचें हाजेर कितें तरी मत आसतलें तें सगळें तुमी म्हाका हांगा म्हजे ईमेल आयडीचेर फॉरवर्ड करूंक शकतात आनी तुमचे जे ओपिनियन्स असतात तुमचे जे सजेशन्स असतात ते म्हाका खूब सदां मोलादीक असतात आमचो प्रोग्राम आनी बरे भशेन तुमकां पावोवपाक ते म्हाका मदत करतात अशेंच आमचो जो अंतराळाचो प्रवास आसा हो फुडें फुडें वचत रावतलो फक्त 100 किलोमिटर वयर पृथ्वीच्या आमी आज पावल दवरलेले आसात स्पेसान आमी आज आसात पूण स्पेसांत भल्ला आमचे हे विराट आनी विशाल म्हणटा ते अंतराळ अंतरिक्ष युनिवर्स ते युनिवर्सांत कितले शिकपाचें आसा कितले पळोवपाचें आसा तें सगळें पळयत पळयत ताजे बद्दल शिकत शिकत एक एक पावल फुडें घालत घालत आमी प्रवास आमचो हो फुडें चालू दवरतले त्या प्रवासाक तुमकां म्हजे बरोबर येवपाक जाय जाल्यार तुमकां एक काम करचें पडटलें तुमकां प्रत्येक आठवड्यान म्हजो हो प्रोग्राम पळयत रावचो पडटलो जेचें नांव आसा अंतरिक्ष अप अप एंड अवे पळयत रावात प्रुडंट मिडिया